नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। क्रिकेट तिकीट स्कॅम केशींत जीसीए अध्यक्ष बाळू फडके आड केस चलोवची, हायकोर्टान दिलो निकाल। उपाध्यक्ष साळकार म्हणटा बाळून पदावेल्यान देवपा विशीं निर्णय घेवचो। 2 वर्सां भितर दक्षिणेत 24 वरां उदक। मडगांव मुरगांवां उदका आनी सिवरेज प्रकल्पाच्या उक्तावणा उपरांत मुख्यमंत्र्याचें उतर, उदक सांबाळून वापरचें म्हूण उलो। विमानतळ प्राधिकरण जो मेरेन दाबोळी विमानतळा कुशीचे जमनीचेर नक्की कितें करपाक सोदता तें सांगना, तो मेरेन सरकार जमीन दिवचो ना, मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण। 10वें 70चे जनिताच्या आत्महत्येवेल्यान वातावरण तापलें, धनगर वाडो चाळवलो। अल्पवयीन चलयेक निवृत्त डीवायएसपीन दवरिल्ल्या कामाक चौकशेची मागणी। आनी गोंयची नामनेची साहित्यीक माधवीताई देसाय संवसाराक अंतरली। गोंयचे साहित्यीक लेखकांनी उक्तायलें दुख्ख, मंगळारा बेळगांवां निमणे संस्कार। खबरो विस्तारान। गोंयांत गाजिल्ले क्रिकेट तिकीट स्कॅमाचे केशींत जीसीएचो आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार, सध्याचो अध्यक्ष विनोद फडके, रामनाथ शंकरदास आनी एकनाथ नायक हे चौगाय जाणांचे आड गुन्यांवकारी केस चालू दवरची अशें हायकोर्टान स्पश्ट केलां। फाटल्या सप्तकांत जाल्ले सुनावणे उपरांत हायकोर्टान निकाल दिलो। ट्रायल कोर्टांतले केशीक आरोपींनी हायकोर्टाक आव्हान दिल्लें। मडगांवचे जिल्लो सत्र न्यायालयांत केस चालू आसा। फडकेन जीसीएचें अध्यक्षपद सोडचें काय म्हूण विचारल्यार जीसीएचो उपाध्यक्ष दोतोर साळकार म्हणटा बाळून हे विशीं स्वता निर्णय घेवचो। 2001च्या क्रिकेट घुसपागोंडळ प्रकरणाची सुनावणी चालू जातली। सध्याचो अध्यक्ष विनोद फडके एक आरोपी, दयानंद नार्वेकार आसा मुखेल आरोपी। नार्वेकाराचो अर्ज हायकोर्टान मारलो भायर। भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मदली एका दिसाची मॅच 6 एप्रिल 2001 ह्या दिसा मडगांवां फातोड्डे स्टेडियमाचेर जाल्ली। गोंय पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण तेन्नाचो जीसीएचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकारान 2410 तिकेटी चड छापिल्ल्यो। ह्यो तिकेटी ब्लॅक मार्केटांत विकिल्ल्यो। ह्या तिकेटांचेर नंबर नाशिल्ले। लोकांक फटयले म्हूण पुलिसांनी तांचेर आरोप दवरल्यात। ह्या संबंदान जीसीएचो अध्यक्ष विनोद फडकेची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केल्लो तेन्ना तांचो मोबायल बंद मेळ्ळो। जीसीएचो अध्यक्ष म्हूण रावपाचें काय ना हें विनोद फडकेनूच थारावंक जाय अशें जीसीएचो उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकारान सांगलें। I won't say that he should step down, but like he has to take a call himself. The Supreme Court has given a judgment on politicians. I think the time has come for even general, like you should be available for the sports also. The same thing. This is from 2001 case. Now 12 years, how many? Maybe 13 years too. Such a simple case to run for 12 years. That is what I'm worried about. That means we should finish these cases fast. There has to be time bound this and fast. So it's not correct that just you are charge sheeting him and then continuing for another 10 years. Case it will go for 25 years. It doesn't look nice. It should be finished in time bound. I think then the accountability will be more. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। दक्षिणेंतल्या गोंयकारांक 2 वर्सां भितर 24 वरां तरी उदक मेळटलें जाल्यार मुरगांवकारांक 12 वरां तरी उदक दितलें अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलां। जायका प्रकल्पा खाला उदका पुरवण आनी सिवरेज प्रकल्पाचे मडगांवां आनी वास्को उक्तावण केले उपरांत तांणी ही म्हायती दिली। आमी 24/7 उदक दिवपाचो प्रयत्न करतले। 24/7 सगळेच कडेन एखाद्रे अडचण आसूंक शकता लिकेजी बी मुळे, पण हांव इतलें प्रॉमिस करता की 24/7 थोड्या भागांक आनी उरलेल्या भागांक कमीत कमी 12 वरां उदक हे दिवपाक आमी येणाऱ्या 2 वर्सां भितर 101% यशस्वी जातले हाची म्हाका खात्री आसा। फक्त वाच्या सुंदरान ताज्या वाचे भशेन क्रिया सुंदर करूंक जाय। कितले सवाय उदक मेळटा तें लक्षांत घ्या। म्हणून बऱ्याचदा म्हजी विनंती आहे, उदक भरपूर सुद्दां मेळ्ळें जाल्यार उट सूट गाडयो धुवू नाका, उट सूट झाडांक घालू नाका। हांव झाडांक घालू नाका म्हणना, पण झाडांक घालता आसतना जर तूं हातूंतल्यान तोटयेंतल्यान घालच्या पेक्षा ल्हानसो मग घेवन घालशात जाल्यार चड झाडांक उदक, कमी उदक चड झाडांक पावूंक शकता। ही जर कामां कंप्लीट जाली जाल्यार मडगांव शहराची सिवरेज पूर्णपणे पूर्णत्वाक वतली
अशें हांव मानता. हांव सगळ्यांत पयलीं सरकाराक धन्यवाद दिता की मडगांव शहराची ही गरज समजून हो प्रोजेक्ट पूर्णत्वाक व्हरपा खातीर जाता तितले बेगीन स्टेप्स घेतले. हांव फुडल्या म्हयन्यान रिव्ह्यू घेतलो, टायमार सोंपयात, नाल्यार प्रकल्प आपलो मारुतीची शक्ती कशी वाडत चल्ला. काही जाग्यार आसा पण काही जाग्यार ना. ते सगळेच टायम शेड्युलान येवंक जाय. ठरलेल्या प्रमाणे 2014 दक्षिण गोंयाक सालसेत, केपें, सांगे आनी मुरगांव तालुको इतल्या तरी तालुक्यान 24/7 ही वॉटर सप्लाय प्रोविजन जावंक जाय. जावंक शकता जर तुमी हाजेर बरयला तशेंच केलें. जितले आमचे उदक तुमचे पर्यंत पावोवपाचो आमी प्रयत्न करता, तातूंतल्यान जवळ जवळ 30% उदक आमचें ना जाता. खंय ते लिकेज आसा. नंबर 2 थोडे चोरता आनी नंबर 3 जे थोडे बिलिंग जायना आनी त्या खातीरूच नवे तरेचे मिटर ह्या स्पेशली जैका प्रोजेक्टान आमी घेतल्या इलेक्ट्रॉनिक. विमानतळ प्राधिकरण दाबोळी विमानतळा कुशीचे जमनीचेर नक्की कितें करपाक सोदता हें जो मेरेन सविस्तर सांगना तो मेरेन सरकार जमीन दिवचो ना. अजून मेरेन आपल्या म्हऱ्यांत असो कसलोच आराखडो पाविल्लो ना हें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. सध्या ह्या एकाच जमनीचेर पार्किंग, कार्गो आनी हेर गजाली दाखयतात अशें उपकारचें ना अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. पेपरानूच डिमांड करता ते म्हाका लेटर येना. I have told them time and again that how they are going to use the land and which land for what purpose. हाजे म्हाका मातशें ड्रॉईंग दिया. What will be where, location, how much and what is the fund approved. कळ्ळें का? ताज्या नंतर ताजे गरजे प्रमाणे ज्यो कितें गरज आसा पळय ती पूर्ण केली वतली. बिकॉज दे आर शोईंग इन वन पर्टिक्युलर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल पार्किंग स्ट्रोक फ्युएल फार्म स्ट्रोक हें कितें तिसरें 3 गजाली एकाच जाग्यार दाखयता. तिनूय गजाली एका जाग्यार आहा. हय हें न्ही कार्गो हांव दिवपाक तांकां ऑब्रिगाद ना. आय एम नॉट गोइंग टू गिव फॉर एनीथींग फॉर कार्गो. आय एम सॉरी. आय वील गिव फॉर पॅसेंजर पर्पज. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.